स्पेशली ऑर्गनाइज केला फॉर ईच अँड एव्हरी फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड ऑफ गोवा फॉरवर्ड फॅमिली आणि मेंबर ऑफ गोवा फॉरवर्ड फॅमिली. एक गुड गेट टुगेदर. आम्ही सगळे बरोबर भोवले. इलेक्शन कॅम्पेन was made like a celebration. It turned into a celebration. आम्ही भोवताले दारादाराने आमचा रिस्पेक्ट आणि एक योगा जो मेळलो तेका तो उगडास करपाक आणि जो घाम जो आमकां काडला आमकां इलेक्शन जावन थोडे दीस आमी पयस उरले. परत एका प्लॅटफॉर्मार एका माटवाक सगळे घालपाक आयज हो गेट टुगेदर ऑर्गनायज केला. आणि आमी फक्त आमच्या फुडल्यान एकूच उद्देश आसा, फॉर गोवा इज फर्स्ट. आणि गोवा फुडल्यान धरून गोंयाक नंबर 1 करपाक लागून आमी सगळे वावुरले आणि ह्या फुडें काम करतले. तुम्ही आमकां साथ दियात आणि तुम्ही आमकां गोवा फॉरवर्ड करपाक सतत आमच्या बरोबर आहात. एक भशेन आमी एक थँक्स गिविंग करतात. तुमचे कडेन देव बरें करूं म्हणटात की जयेशाक तुमी एक हिरो निवडून दिलो आनी देवाचे देणगेन असो. लोक आमचे बरोबर आसात पूण देवाकूय अशें दिसता की अशें कितें तरी जावचें. आज एक जे कॅबिनेट आहा हे सगळे तरणाट्याचे कॅबिनेट आहा. सगळे फ्रेश यंग न्यू फेसीस म्हणून जे गोवा फॉरवर्ड एक कन्सेप्ट घेवन फुडें वताले हे आज मंत्रिमंडळात सगळे भितर आहा. हे गोंयकारपण म्हणटले आज आमी वी हॅव मेड इट द सेंट्रल डिस्कोर्स. सगळे लोक गोंयकारपणाचे उलयतात. जयेशाच्या श्रमाचे चीज जाले दिसून येता. आमी तुमकां गोंय फुडें व्हरपाक आमचे जे उतर दिला ते राखतले. आज जो कोएलिशन सरकार जाला ताचे फाटल्यान उद्देश दोन आसा. द युनिटी इज फॉर डेव्हलपमेंट, द युनिटी इज फॉर गोंयकारपण राखप. आणि जे डेव्हलपमेंटाचे विचार घेता आसतना आमी आमदार आसतना म्हाका दिसता ऑपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना वेगळे वेगळे विचार घेताले. तो माडाच्या संदर्भात जावं, कोण मुणकार कायद्या संदर्भात जावं, गोंयच्या हातून जावं, हितान जावं, ते सगळे प्रश्न आज मंत्रीपद त्या स्थानार गव्हर्नमेंटाच्या पावरान बसून ताजेर सोल्युशन काडपाचो आमकां एक चान्स मेळिल्लो आसा. ताजे न्याय 100% आमी करतले हे तुमकां एक उतर दिता. तशेंच बाब जयेश हासरे तोंड, यंग फेस आणि ताका एक कितें करपाची एक ती ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती देवान आज दिल्ली आसा.